नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीन आपणाची विश्वासार्हता संवेदनशीलता ही शेणून दिल्ली आसा. आयज म्हापश्यान तेंच्यांनी एक कितें तरी केलें, गर्दी केली आनी बंगालाक जो हल्लो जालो तेच्या निशेधार्थ तेंच्यांनी मेल्ल्यांक श्रद्धांजली ओंपपा खातीर ते एकठांय येयले. आतां गोंयान 144 कलम लागू केला तेंच्याच सरकारान आनी तेच तेचें पालन करिना. आमकां जाणूंक जावंक जाय की हांकां खंयच्या सुपर सीएमान हें करपाक परमिशन दिलें. मागणी करता की गोंयच्या DGPन ह्या सगळ्यांचेर कारवाई करची. हे ढोंगी भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर हे इतले ढोंगी जावन आसा. गोंयान जेन्ना आयज 1443च्या वयर लोक आयज मरण पावले आसा. आयच्या दिसाक 71 लोकांची गोंयकारांची हत्या जाल्ली आसा, ते मरण पावले आसा. अशा वेळार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या जळवणदारांक ह्या कार्यकर्त्यांक हे कांयच पडलेलें ना. तेंचो लिडर सिद्धार्थ कुंकळकार तो उलयतना म्हणटा की असले कार्यक्रम गोंयांत जाता, देशभर जाता, तेंकां कोणाक श्रद्धांजली व्हांवपाक, कोणाक दुखाचे प्रगट करपाक सुद्दां तेंकां हे उत्सव दिसता. टिका उत्सव, मरणाचे उत्सव, कसले उत्सव देवाक खबर. पण हेका गोंयकारांच्या मरणांचे आनी गोंयकारांच्या मरणांच्या आंकड्यांचे हेंकां कांयच पडलेलें ना. आमकां अजाप दिसता ज्या वेळार गोंय राज्यान लोक त्रासान पडल्या. हॉस्पिटलांनी बेड मेळना, हॉस्पिटलांनी वखदां मेळना, हॉस्पिटलांनी देखरेख सारकी जायना, हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन पेशंटाक मेळना आनी ह्या कारणाक लागून कितलेशेच लोक आयज मरण पावले आसा, जेची ज्वलंत उदाहरणां आमकां पेपराचेर टीव्हीचेर पळोवपाक वाचपाक मेळटा. हेंकां जर मात इल्ली सुद्दां लज आसा, हेंकां जर गोंयकारांचें कितें पडलेलें आसा जाल्यार खरें म्हटल्यार हेंच्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेज जावं मुखेलमंत्र्याच्या घरा मुखार वचोन आमरण उपोशण करपाचें आमी हेंकां आव्हान करता. जर तुमकां खऱ्या अर्थान गोंयांत जे लोक मेल्यात तेंचें जर दुख्ख आसा जाल्यार तुमी आमरण उपोशण करचें आनी गोंयान जी बेजबाबदारपणान सरकार चलता, लोकांक बेड मेळना, लोकांक ऑक्सिजन मेळना, लोकांक दोतोर मेळना, लोकांक खाटी मेळना, ह्या खातीर तुमी जर तुमकां खरीच कळकळ आसा लोकांची, लोकांच्या दुख्खाची, जाल्यार तुमी मुखेलमंत्र्याच्या घरा मुखार वचोन जावं GMCच्या मुखार वचोन तुमी आमरण उपोशण करचें आनी तेन्ना दिसतलें की तुमी खऱ्या अर्थान लोकांक श्रद्धांजली ओंपपाक मुखार सरतात. आयज गोंयान कितले गोंयकार मेले, कितल्या लोकांच्या घराब्यांचेर आकांत येयलो. तुमी एक दीस तरी भायर सरले, तुमी एक दीस तरी कोणाक मदत करपाक येयले. आयज पासून आमी तुमकां खंयच पळोवंक ना. कोणाक गॅस सिलिंडर दिता, कोणाक मेडिसीन दिता, कोणाक वखदां हाडून दिता, कोणाची मदत करता, कोणाक एम्ब्युलन्स हाडटा. तुमी खंयसरूच दिश्टी पडले ना. आयज मात तुमी गर्दी करपाक, तुमच्या कार्यकर्त्यांचेर हल्लो जालो आनी तेचेर तुमी निशेध करपाक मग एकठांय जाले. पण गोंयकारांचेर जेन्ना हल्लो जालो, गोंयकार जेन्ना मेले, तेन्ना तुमी मात मुखार येयले ना. ही खंत आयज गोंयकारांक दिसता. तुमी जे गोंयान घडटा तें दोळे धांपून पळयता. जे गोंय सरकार फेल जाला, गोंयचो मुखेलमंत्री फेल जाला, गोंयचो आरोग्य मंत्री फेल जाला, गोंयची आरोग्य यंत्रणा फेल जाल्या, हेचेर तुमी एकूय दीस आवाज काडलो ना. पण बंगालान जे लोक मेले तेंचो तुमकां दुख्ख जालें. खंयचोय मनीस मरा ही दुख्खाची गजाल. पण जेन्ना तुमचो मरता, आमचे जेन्ना लोक मरता, गोंयकार जेन्ना मरता, तेन्ना तुमचें तोंड उगडना. गोंयकारांचेर जेन्ना अन्याय जाता, गोंयकारांक जेन्ना साधन सुविधा मेळना, गोंयकारांचेर जेन्ना उपचार जायना, तेन्ना तुमकां कांयच रडोवंक अशें दिसना. पण आमी ह्या एकंदर ह्या तेंच्या घडणुकेचेर, हे तेंचे उत्सव जे करतात, जी सहानुभूती दाखोवपाची, श्रद्धांजली ओंपपाची जी नाटकां करतात, त्याचो आम्ही निषेध करता आणि गोयच्या DGP कडे मागणी करता की जितले लोक थंयसर गर्दी करून असले
ज्या लोकांनी 144 कलमाचो भंग केला त्या सगळ्यांचेर केस करची आणि त्या सगळ्यांक अरेस्ट करचे.